देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर प्रार्थूया. सर्वेस्परा अगणित काकुलतीच्या बापा आमची अस्कत कायन तुझो आदार आनी आसरो जोडूंक आमी अत्रेकता. पातका खताविणे गर्भ संभवलेले तुझ्या पुताचे मायेची विनवणी कणवळ्यान मानून घे आनी आमकां सर्व पिडेशिरेंतली राखून कुडी आत्म्याची भलायकी आनी शाश्वत शांती दी म्हण आमी विश्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इजाईया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. जेरुसलेमा सवय संतोष जाया तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासत उल्हास करा. तिचे पासत रुदान करतल्या सोमेस्तानो संतोष बरे जाया. तिचे सवय संतोष बरे जाया. बुजवण दितली तिची स्थानाची वन दादोशी जाया. तिच्या भरलेल्या हृदयांतले आनंदान पियेया. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा एके न्हंय परी हांव तिका शांती धाडटलो आनी बरोवन ओमथता त्या वळा परी राष्ट्राची संपत्ती. तिच्या बाळांक हांडीर बसोवन व्हरतली आनी उस्क्यार खेळयतली. जशें एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो. जेरुसलेमांत तुमकां बुजवण मेळटली. तुमी हें देखतल्यात आनी तुमचें काळीज संतोसतलें. तुमच्यो कुडी तणा परी फुलतल्यो. सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकांक उगडापो जातलो पूण ताच्या दुस्मानांक ताचो क्रोध. देवाचें उतर है तू आमच्या जीवनात
असो अधिक मोठो गौरव तुम्ही दाखवलेलो विश्वासी मुंशांच्या मतींतलो केदीक सरसोना पूण देवाच्या पृथ्वेचो तो तांकां सदां उडास हाडतलो तूं आमच्या जनांगाचो अधिक मोठो गौरव देव तुका सदांच मान मेळाचो करूं तो सदांच तुजेर आशिर्वाद घालूं कित्याक तुजे राष्ट्र पाडाव जावचे वेळी तुज्या जिवाची तुवें पर्वा केली ना तूं आमच्या जनांगाचो अधिक मोठो गौरव तूं आमच्या जनांगाचो अधिक मोठो गौरव सांव पावलून गलतगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप आतां हांव कितें सांगता तें चिंतून पळया दायजाचो हक्कदार भुरगेप्रायेचो आसा तेदोळ पर्यंत सगळे आस्तीचो तो धनी वय तरी तो एक गुलामा बरी स्वातंत्र्य नातलोलो म्हणयेर ताच्या बापायन नेमलोलो वेळ येता पर्यंत तो रक्षकां आनी पालकां अधीन आसा आमची स्थिती ताचे बरीच आसली आमच्या भुरगेपणार संवसाराच्या मूळ तत्वांची आमी गुलाम साकरीकर आसल्या पूण नेमलोलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो एक स्त्रियेतावन तो जल्मालो आनी नियमशास्त्रा खाल आसलेल्यांक सुडका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्रा खाल तो जल्मालो आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता तर तूं ह्या फुडां गुलाम न्हय बगार पूत आनी पूत देखून देवाच्या कुशेन दायजाचो वारेसदारी तूं जालाय देवाचे उतार हे
शहरांत केलें आनी आपली महिमा परगटली आनी ताचे शिस ताका कासत मांदूंक लागले. देवाचें तिसरे फावटी म्हणालो, बाये हांव जेजू, कितें जाय विचार. ते दळा ती दोळे उक्ते करनासतना म्हणाली, ती
तर मोग करता आपल्या कुसव्यांत असलेल्या भुरग्याक आवय कसो मोग करता तशें देव आमकां आपल्या कुसव्यांत तावन मोग करता. ही इज अ वूम्बिश गॉड. असल्या एका स्त्रीपणान देव आमचो मोग करता म्हणून हो बरयणा सांगता तेनी सारकी अर्थ बरीच जावन आसा. पापा फ्रांसीस पवित्र सभेन कशें आसा जाय म्हणून उलोवन अशें म्हणटा, पवित्र सभा एक आवय बरी जाय जाय. आवय कशें आपल्या भुरग्यांक ती जतन घेता, चुकोन पडल्यार ती तिदविता पूण तांकां त्या दाळे तिरस्कार करिना, तशें आमी क्रिस्तांवांनी जावंक जाय म्हणून पापसाहेब आमकां उलो दिता. मग भाव भयणीनो, मोरयेक आमचे तावन दुसरें खंयचेंच कणीक नाका. जावंक पुरो आमी मोरयेक तें दिता हें दिता म्हणून चिंता जावंक पुरो. मोरयेक हें खंयचेंय नाका. मोरयेक जाय आमचें कणवळायाचें काळीज. मोरयेक तूं माये भलायके पिडेस्तांची भलायकी म्हणून